आश्विन महिना कार्तिक महिना मालणी पुण्यानंद लागे, मालणी पुण्यानंद लागे. झाला झाल्यार बरो झालो, तुळशी उद्घाटन आम्ही करू दे, तुळशी उद्घाटन आम्ही करू दे. पेटेले दिवे देईले माना, जपतरे माई सांगा गे, तुळशी माई सांगा गे. पुढीले नारळ केली शिरणी, वाटिली तरे माये गे, वाटिली तुळशी माये गे, वाटिले वन देवते माये गे, वाटिले सन देवते माये गे. माझे नाव प्रिया प्रेमीन शेख. हांव कुंभारवाडा हांगा आनी हे आमचे देवूळ सातेरीचे देवूळ. ही आमची कुळदेवता आसा आनी ह्या सातेरी देवीचो कालोत्सव जाता आनी तेज्या उपरांत 5 दीस आमच्यो धालो आसता. आनी ह्यो धालो हो प्रकार धालो फुगडी ह्या प्रकारानूच आसा. आनी ह्या धालो म्हटल्यार पारंपारीक जे आहा आमचे जाणट्यांनी जे आमकां पयलीं पसून हांगासर सुरवात केल्ली आसा. ह्या देवळान आमची जाणटी पयलीं हांगासर धालो खेळटालीं आनी तेंचीच जी तेंच्यांनी जे आमकां शिकयलें हांगासर म्हणपाक वा कशें न्हेसोन येवप, तीच आमी परंपरा चालू दवरल्या. 9 वारी साडी कापड न्हेसोन आमी ह्या धालाच्या मांडार सगळीं आमी येता. म्हणजे ही आमची मूळ जे आमचे संस्कृती आसा ती आमी हांगा जपून दवरलेली आसा. आनी तेच पळय आमच्या ह्या धालो ह्या जे कार्यक्रम आहा पळय तितून आमच्या धालो म्हटल्यार हितून जी पदां म्हणटा ती आमच्या जिवनाच्या जिवनाच्या आदाराचेर आमच्या ही धालो पदां ही सगळीं जिवनाच्या आदाराचेर आसता. देवाक होरावणी करता, सगळ्या ग्राम देवता, कुळ देवता आनी सगळ्या गांवांतले देव देवतांची आमी नांवां हांगा घेता. म्हणजे अशें एक देवाचें नांव अशें चुकूंक जायना. जाग्याकाराचें जावं, देवीचें जावं, कुळदेवीचें, सगळ्या जे आमच्या गांवांत आमी रावता त्या गांवांतल्या सगळ्या देवाची नांवां हांगा आमच्या धालाच्या मांडार येवंक जाय. तेच परीन आमी जिवन जगता त्या जिवनाचेर आमचो शृंगार आसा तेजेर आमी गाता. ते आयकून आमकां खूब बरें दिसता की आमी आमचीच तोखणाय करता आमच्या शृंगाराची आनी एकामेकाची तोखणाय करून आमी हांगा जी 5 दीस आमी आहा ती मजेन घालयता. आनी अशें आमी 5 दीस जे कशें वयता तें आमकां कळना. निमाणी राती आमी तन मन सगळीं आमी एक जाता आनी सगळीं एका बरे भशेन उमेदीन ह्यो धालो आमी खेळटा. निमाणे दिसा आमी हांगा 5वे दिसा आमी रातभर आमी एक प्रोग्रामाचे रातभर आमी ह्या देवळान आमी हांगाच रावता की एक प्रोग्राम निमाणे दिसा प्रोग्रामाक भुरगीं बाळां सगळीं मेळोन करता आनी बायलांच्या आंगान जे कला गूण आसा ते आपआपले तरेन ती सादर करता हांगासर. म्हणजे एक तरेचो प्लॅटफॉर्म गो आनी आमीच आसल्या कारणान मन मोकळेपणान आमी हांगा ते धालो खेळटा. आमचे धालाचे 5 दीस म्हणजे अशें मजेन वयता. सगळीं बायलां आमी सगळीं कापड न्हेसोन येता आनी आवडीन आमी गाणी म्हणटा सगळीं जाणां. तेन्ना देवाचें नांव एक चुकयना. देवाची, दादल्याची, भुरग्यांची सगळ्यांची नांवां आमी घेता ह्या मांडार. एकूय नांव चुकयना. अशें गांवभर लोक आसा पळय तितल्याची आमी नांवां घेता ह्या मांडार. आनी ह्या देवीचे कृपेन आमकां इतली मजा दिसता. आमी नाटकां करता, नाटकां डान्स आमकां आवडटा पळय तितले आमी करता. कोणाची ना आमकां लज अशी बी दिसना ह्या मांडार. इतले आमी उमेदीन नाचता. तुमचें नांव कितें? म्हाजें प्रतिभा प्रकाश मांद्रेकर. एक गोंयच्या संस्कृतीचोच भाग आसा. जशी देखणी, धालो, मांडो हे जे असतात त्याच प्रमाणे गांवांनी गोंयभर धालो हो सण ह्या म्हयन्यान, धालो ही परंपरा ह्या म्हयन्यान जोपासली वयता. आनी दुसरें म्हटल्यार सैमांचो बदल जाता. हळूहळू थंडी पडपाक स्टार्ट जाता. तो एक प्रकारचो उत्सव कसोच आसता जो सगळीं बायलां एकत्र येवन एक जागर पद्दतीन मनयतात. आनी आमच्या जाणट्या बायलां बरोबरूच आतांची आमी भुरगीं जीं आसात तांच्यांनी हो जोपासपाक जाय फुडें. ही जी लोकगितां आसा, धालो गीत
ह्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो हळू हळू सगळी कडेन लोप पावत वयता ते जावपाक जायना हेची आमी जापसालदारकी करपाक जाय.